युक्रेनांतल्यान परतलेले भारतीय विद्यार्थी आणि पालकांनी राज्यातल्या विद्यापीठात शिक्षण पुराय करपाक मदत करपाची व्यवस्था करची अशी मागणी केंद्र सरकाराकडेन करीत जंतर मंतर दिल्ली हांगा आंदोलन केले। युक्रेन एमबीबीएस स्टुडंट्सांक पालक संघटनेच्या 18 राज्यातल्या सुमार 500 परस चड विद्यार्थी आणि पालक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार आमची भुरगीं अपरिहार्य कारणांक लागून युक्रेनांतले शिक्षण सोडून परतून येवचे पडले। सरकारान ज्या तरेन युक्रेनांतल्यान आमच्या भुरग्यांक भारतात हाडून तांचो जीव वाटयलो त्याच प्रमाण त्यांच्या फुडाराचोय विचार सरकारान करचो अशें जमिल्ल्या पालकांनी मागणी केली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगान 4 मार्चाक आदी सुचोवणी जाहीर करून परदेशी वैजकीय पदवीधारक ज्यांची इंटर्नशीप झुजाक लागून लांबणेर उरला तांणी इंटर्नशीप भारतात येवन पुराय करूं येता अशें सांगलां। मजगती भारतांतल्यान 20,000 परस चड विद्यार्थी वैजकी अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणा खातीर युक्रेनांत गेल्ले। झूज सुरू आशिल्ल्यान ते भारतात परतले।